पोंडा मुन्सिपल कौन्सिलाची स्पेशल मिटींग आज घेतली आणि तातूंत आमी जे म्हत्वाचे सगळे पॉयंट्स डिस्कस केले. पॉयंट म्हळ्यार फर्स्ट आमी जो केलो डिस्कस तो की कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू पालिका बाजार हो आमी मास्टर प्लॅन करता थंय. ते फीश मार्केट जे आसा थंय ते आमी डेमोलिश करून नवे फीश मार्केट बांदतले आनी थंय मास्टर प्लॅन करतले. फीश मार्केट मागीर चिकन मार्केट आनी मटन ते मार्केट आसा हे तिनी आमी मास्टर प्लॅना थ्रू सगळें आमी प्लॅन करतले आनी ते जी सुद्दां एक्झिक्यूट करतले. सो आमी जी सुद्दां मेंबर सेक्रेटरी आनी DMA कडेन डिस्कस केला. डिस्कस करून हो एक पॉयंट आमी तो जी सुद्दां अंडर इमिजिएटली आमी हाती घेवपाक सोदता की थंयसर खूब कंजेशन जाता आनी थंय बिल्डिंगी म्हणजे ते खूब ओल्ड आसा बिल्डींग. सो आमी न्यू बांदपाचें तें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. कॉस्ट मध्ये एस्टिमेट केला ना कॉस्ट ते आमी जी सुद्दां करतले. सो आमी एजन्सी सो एक्झिस्टिंग फीश मार्केट आहा थंयच ते आमी ती एरिया खूब आसा न्ही ती फाटल्यान भाजी बी विकता. सो ते सगळें मास्टर प्लॅन करतले. सो ते मास्टर प्लॅन प्रमाणे जशे जी सुद्दां एक्झिक्यूट करतले ते आनी ते करतले थ्रू जी सुद्दां तो जातलो. दुसरें आमी गेलो की जी शास्त्री हॉल बिल्डींग आसा ती अनसेफ आसा. 50 वर्सांची बिल्डींग ती. थंय इवन इंजिनियरींग कॉलेजाचो सेफ्टी ऑडिट आसा जे स्वान घेतिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी जे कोण आसा 4 जाण जे ऑक्युपंट आसा तेंचे कडेन पयर आमी डिस्कशन केलें. मिनिस्टर आशिल्लो अग्रज बाबरामी नायक, CEO आनी हांव आशिल्लो आनी आमी ते डिस्कस केले आनी ते आर रेडी टू रिहॅबिलिट. सो हे सुद्दां जी सुद्दां शास्त्री हॉल बिल्डींग ही सुद्दां आमी आज डिसिजन घेतला की जी सुद्दां बांदतले. आमी त्याचें डिस्कशनूय पयलीं केलां की जी सुद्दां ही बिल्डींग बांदतले. आमी फक्त तेंचे ऑक्युपंट्स आमी ऑलरेडी उलयले आनी ऑक्युपंट्सान ते रेडी जाला. पण डेव्हलपमेंटा खातीर तेंचो कांय ऑब्जेक्शन ना. दे आर रेडी टू रिहॅबिलिट आनी ही आमी बिल्डींग बेगीचे मोडून ती जी सुद्दां एक्झिक्यूट करतले न्यू बिल्डींग बांदता. पार्किंग ते सगळे ओपन स्पेस आहा पळय ते थंय जी सुद्दां तेजे ते आमचे कडेन बसतले येवन ते बिल्डींगी बांदतले. थंय मागीर अंडरग्रावंड बेजमेंट पार्किंगूय जातले थंय. बिल्डींग येतली की आमकां रेवेन्यू जाय. सो ती एक खंय बिल्डींग बांदतले जी सुद्दां. दुसरें डिस्कशन ऑफ गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट. सो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट सुद्दां आमी डिस्कशन केलें. हांव पयर गेल्लो तेन्ना जी सुद्दां कडेन आनी DMA कडेन. थंय हो सुद्दां प्रोजेक्ट आमी ट्रान्सफर करता जी सुद्दां. सो हो सुद्दां जी सुद्दां आमी प्रॉब्लम सेटलमेंट करतले. जो एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते क्लोजर हे करतले क्लोजर करतले तो आनी थंय सेटलमेंट करून तो आमी ट्रान्सफर करतले जी सुद्दां. सो हो सुद्दां ना ती जी सुद्दां बांदतली बिकॉज हांगा आमचे कडेन फंड ते हे करतले आमी थंय की तो कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं आशिल्लो तेजे कांय ताका आमी सेटलमेंट करून ते काम फास्ट जावपाक जी सुद्दां दिता. आतां पर्यंत कितले स्पेंड जालो फंडेचेर ते तुका डिटेल हांव दिता कितले स्पॉन जालो ते ब्रेकअप दिता. ते आतां ते ब्रेकअप हांव घेवन बसतलो आनी ते ब्रेकअप तुमी दिता. नायट सॉयल टँकर खूब प्रॉब्लम जाता. नायट सॉयल टँकर खातीर हांगा PWD कडेन एकूच आसा तो एंगेज उरता. सो आमी हांव गेलो तेन्ना जी सुद्दां तेन्ना DMAक सांगलें की आमकां एक सुद्दां की आमकां एक हें दिवचें नायट सॉयल टँकर. सो ते 10,000 लिटराचो हांवें मागला की व्हडलो की हांगा आमकां जाय पडटा तो. सो 10,000 लिटर दॅट इज 10 क्युबिक मिटर. हो अंडर SBM फंड स्वच्छ भारत मिशन फंडा अंडर आमी तो घेवपाक सोदता. सो हें आमी अग्री जाला आनी तो रेजोल्युशन आमी सुद्दां धाडटले. दुसरें आमी आनीक रेजोल्युशन घेतला ते परचेज ऑफ क्रेन्स की जेन्ना क्रेन कितें जाय पडटा हांगा झाडां बिडां डेंजरस पोजिशनान झाडां वयर आसता ती कट करपाक हें आमकां प्रॉब्लम जाता. सो हे आमी क्रेन एक घेता अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड. सो पावसान आनी तेजे पयलीं आमकां खूब यूज जातली. सो ही क्रेनीची सुद्दां आमी जी सुद्दां अंडर घेवपा खातीर आमी ती अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड ते हेजे अंडर घेवपाक आमी रेजोल्युशन घेतलां ते सुद्दां धाडटले. ते आजूच आमी ते घेतलां. तशेंच जी आतां ते आमी म्हणल्यार तुका सांगता ते प्रमाणे जी शास्त्री हॉल आसा ती अंडर आमी IDMD स्किमा अंडर बांदपाचो. सो दॅट इज इंटग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ म्युनिसिपल टावन्स. सो हेजे अंडर आमी ती बिल्डींग बांदतली शास्त्री हॉल. ते एक रेजोल्युशन आमी घेवन धाडटले. आज घेतले आमी ते आज इमिजिएटली हांव धाडटलो. तशेंच मेन आतां मुद्दो जो आसा की फोंड्या सिटी पोंडा टावन हेजो आतां आमकां मास्टर प्लॅन जाय की हांगा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसा पार्किंग इश्यूज आसा आनी जे आमची म्युनिसिपालिटीची सुद्दां खूब बिल्डिंग्स आसा प्रॉपर्टीज आसा आनी
मेन बाकी सगळे वेगळे जे हांगा समस्या आसा हे मास्टर प्लॅन आमकां जाय. हेच्या खातीर आमकां कन्सल्टंट हांव ते DMA कडेन पयर वचून उलयला आनी सर रवी नायक सर जे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ते सुद्दां आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हेंचे कडेन ते उलयला आनी आमी हांगा एक मास्टर प्लॅन आमी कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक आमी रेजोल्युशन घेतलां आनी ते सुद्दां आमी जी सुद्दां जातले सो जी सुद्दां अपॉयंट करतले कन्सल्टंट आमी रेजोल्युशन घेतलां आनी बेगीनचे बेगीन कन्सल्टंट अपॉयंट करून सगळे लोकल आमचे व्ह्यूज घेवन आमी तो बरो मास्टर प्लॅन करतले. सो प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ ट्रॅफिक, प्रॉपर पार्किंग स्पेस आनी बाकीचे जे हांगा गार्डन्स आसा, वॉकिंग ट्रॅक्स आसात आमकां जाय ते सगळे इश्यूज तातूंत ते आमी मास्टर प्लॅनान घेवपाक सोदता. सो तेच्या खातीर आमी एक कन्सल्टंट अपॉयंट ते करतले आनी फक्त रेजोल्युशन घेवन तांकां धाडलां. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट ते स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट, स्ट्रे कॅटल जे हांगा आसा तेच्या खातीर आमी एक निरंकार गोशाळा आनी तो ऑलरेडी ते टेंडर जालां 18 लाखाचें ते अप्रॉक्सिमेटली 18 लाख आसा ते टेंडर आमी फ्लोट केला. थंय आमी तेच्या खातीर आमकां एक व्हेकल जाय आशिल्लें. ते टेंडर फ्लोट जालें पूण थंय गोशाळा जातली पूण आमकां ती व्हेकल जाय आशिल्ली. तर व्हेकला खातीर आमी ते सुद्दां आमी DMA कडेन डिस्कस केलां. थंय सुद्दां कॅटल कॅचर व्हेकल ही आमी थ्रू कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम हेच्या थ्रू आमी घेवपाचें आसा. ते सुद्दां आमी रेजिस्ट्रेशन घेवन आतां आमी DMA आनी सुद्दां धाडटले आनी ते सुद्दां आमचे इमिजिएटली आमी करपाक सोदता. स्ट्रे कॅटल हांगा खूब आसा. कोण गोशाळा कोण म्युन्सिपालिटी बांदतल्या? म्युन्सिपालिटी तांकां फंड हय म्युन्सिपालिटी फंड दितले. हांगा ते किरणकाल आसा ते डिटेल हांव दिता तुमकां. थंय म्युन्सिपालिटी फंड 18 लाख कितें अप्रॉक्सिमेटली आसा ते आमी आमकां आयला ते फंड थ्रू एनिमल आय एम नॉट शुअर पूण ते फंड आयला ते आमी 18 लाखाचे टेंडर फ्लोट करून ते बांदतले आमी बांदतले. मागीर ते आउटसोर्सिंग करतले थंय ना ते कोण आसा आमी व्हेकल्स प्रोवायड करतले थ्रू कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम. सो ते स्ट्रे कॅटलचो इश्यू खूब हांगा आसा तो सॉल्व जाता. आनी दुसरो एक इश्यू आशिल्लो तो की जे आतां न्यू पार्किंगा खातीर ती बिल्डींग बांदताली त्या मार्केटान तो वेंडराचो इश्यू आशिल्लो की ती वाट ब्लॉक जाता. सो तातूंत सुद्दां आमी सुडाचो ऑफिशियल आयिल्लो इंजिनियर आयिल्लो थंय मिनिस्टर आशिल्लो आनी हांव आशिल्लो आनी सीओ आनी कावन्सिलर्स आशिल्ले वायस आमचे कावन्सिलर्स थंय डिस्कस केलें की तो प्लॅनार मातशें मॉडिफिकेशन करून ती वाट लोकांक दिवपाची ती लोकल ट्रेडिशनल वाट ती ते वेंडर्स ते हें करतात. वेजिटेबल्स, फ्लावर्स मार्केट आसा, फ्रूट मार्केट आसा, तशेंच बाकी सगळे वेगवेगळे थंय लोक बसतात आपले हें घेवन वेगवेगळे सामान घेवन बसतात विकपाक. सो ती वाट बंद केल्यार लोकांक खूब त्रास जाता आशिल्लो म्हणून आमी ती वाट ते प्लॅनान थोडें मॉडिफिकेशन करून ती वाट आमी ओपन केला आनी ती ओपन करून लोकांक ते एक्सेस आमी दिला. तशेंच आमी न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या फाटल्यान एक ओपन शेड आशिल्ली थंय गणपती पुजता थंय सुद्दां आमी जे सेवींग उरतले त्या हातूंतल्यान मॉडिफिकेशन करतकीच ते आमी एक शेड बांदतले आनी जे लोक सकयल बसता तांकां ते शेडीन व्हरतले. सो हांगा पार्किंग हें खूब जाता ट्रॅफिक कंजशन मेजरमेंट फ्लोरार फाटल्यान मेजरमेंट फ्लोरार ते फूल शेड बांदतले फाटल्यान ते गणपती पुजता पळय थंय. ते हें आमी कंटिन्यूअस फॉलो करतलो हांव आनी वीथ सुडा एंड DMA आनी हे सगळें आमी बेगीनच्या बेगीन करपाक सोदता. फाटल्या म्हयन्यान म्हाका दिसता पगाराक लागून कितें तरी बोवाळ जालो पळय स्टाफाक पगार ना कितें इश्यू जातलो? पगार तो आमी पगार मातसो आमकां कितें जालें आमकां ते सद्या आमकां ट्रेड लायसन्स ते सगळें येवपाचें आसा ते म्हाका मातशे डिले जाले आनी हावस वेगवेगळे टॅक्सीस जे आसा ते डिले जाले पूण आमी तरी पूण आमी पयलीं कॅज्युअलाक घातले कॅज्युअल लेबर्स आनी इमिजिएटली 2 दिसान आमी पर्मनंट हाका घातले. म्युन्सिपल स्टाफ बी कितें एक्सेस आसा? ना त्या पळयता एक्सेस अशें ना ते पूण पळयता अशें कितें आतांच पण म्युन्सिपालिटी कडेन सद्या फंड कांयच ना तर फंड ना टॅक्स येवपाचें आसा आमकां कितें जालें टॅक्स आमकां येवनाशिल्लें म्हणून आमकां मातसो डिले जालो. टॅक्स जशें येता तशें आमी हें केलें